Hi guys, welcome back to my channel, and today we are going to be cooking and vlogging in Konkani today. But स्टार्ट yeah, so Sozmota, this is what Malbert taught me, okay? Sozmota तुम्ही सगळी सगळी बरी आसा बरी हा म्हण आमी बरी ना, especially me. तू बरो हांव बरें ना तो बरो हा, but because of him I got cold. कोंकणी Oh yeah, तेका लागून म्हाकाय थंडी जाल्या. When I'm आता like तरी filming, I'm more conscious. Like, I don't know, I'm so used to talking in English while I'm doing the videos, but I'll try. पत्तन इंग्लिशीन उलयला फायदो कितें Hi guys, सोजमोता तुम्ही सगळी बरी हा म्हणून आम्ही आयज कितें रांदता? दाल तडका शीत You are talking in Hindi type. Dal tadka, dal tadka. So Dal. basically, I don't say dal, I say dal, okay? दाव No, I know South people say dal, but I say dal. And yeah, I've heard people saying dal too. या But- दाव म्हणटा दाव So आम्ही आयज रांदता हांव कोत्ता दाल तडका and Malbert कोत्ता शीत आणि बेंडे फ्राय शीत आणि बेणे फ्राय बट I will be helping him. हांव तेका हेल्प कोत्तोलें. नाजाल्यार हाऱ्याचे सॅलड ना काय And we have dry fish too, like the hare basically. Hare ha amgode. सॅलड No salad because you make for yourself. Because I am feeling very sick and I can't take anything that is. I love tangy food, but you know I'm feeling very sick and I don't feel like eating much. कोंकणी व्लॉग आमचो Oh yeah. So हांव बरें ना आनी म्हाका रूच ना बेसिकली. So म्हाका बेश्टे हारे जाय. बेणे फ्राय, which I love. बेश्टे बेंडे फ्राय हो Yeah, मसाला no masala. I just told you. आत्ता सांगला तेका तरी सोजमो ना तो बरें ना. Sorry. I know why he's laughing because he feels I'm sounding funny, right? Why? But I'm talking normal Konkani only. आता इंग्लिशीन उलय Normal उलयता अहेत उलयता तुकडे otherwise also. But yeah, I told you while doing the video it sounds a little weird because I've been always doing the videos in English and suddenly to talk in Konkani. But I think it's going to be fun though. आता आम्ही वयता मज्जा करूया दाल तडका कोत्तिली and already Malbertan उदक गरम करूंक दवरला. शिजोवंक Shizong dolla. We'll see you soon and I will show you too. We had kept some water to boil आणि तितून आम्ही तांदूळ आदोन दवरलेले शीत करपाक. सो मालबेडान ऑलरेडी तितून तांदूळ घातले. सो आता मीठ सारखे घातला. मालबेडाचे मीठ तेकडे केन्नाच सारखे जायना. गायज मी टॅगूय काडूंक ना. केन्ना हाडला खबर ना पूण आमी आयज पयले फावटी यूज करता. 3.5 पावणाचो बोट. Wow. सद्याक आमकडे इतलीच आहा हय ही दाल पूण ही जायती जाली आमकां. सो या ही जायती जाली गायज. सो आमकां फॉर दीस एक व्हडलो कांदो आनी दोन टोमॅटोज आनी सारको बारीक कातरपाक जावो. कांदो इफ इट्स बीग एक पुरो धाकटे आसल्यार यू कॅन यूज लायक व्हेरी स्मॉल वन्स तुमच्यान 3 यूज करपाक जाता. हांव एकूच यूज करतलें बिकॉज दिस क्वायट बीग एंड मे बी डिपेंडींग ऑन द सायज मे बी 2 to 3 टोमॅटोज 2 ते 3 टोमाटा. हांव नको गायज तुमकां सगळ्यांक हॅबीट आहा जाल्यार कितें लायक कांदो कातरलो कितें कातरलें जाल्यार सोमतें हात धुवपाक कित्याक म्हाका जाल्यार हॅबीट आहा. कितेंय करूं म्हाका रोखडे हात धुवपाक जाय. जेन्ना हांव नाकशो करून आसता तेन्ना मातशें प्रॉब्लेम जाता काटकोवपाक. डोंट मायंड मी गायज हांव प्रोफेशनल न्हू. हेल्प केलें जाल्यार तेका नाका. हेल्प कोन्नाय जाल्यार गायज तो म्हाका केन्नाय टॉन्ट मारता. तर आमी टोमॅटो कट करता. सेम वे मातसो बारीकू कट करूंक जाय. सो गायज टोमॅटो आणि ऑनियन्स ऑलरेडी आमचे रेडी हा. सो आता आमी खायलीर फोंड मारया. थोडे ग्रीन चिलीज ऑल्सो हांव घालता. थोडे लोक घालिना. ग्रीन चिलीज आणि तांबड्यो चिली
तांबड्यो इज वॉट यू कॉल कश्मीरी सुक्यो मिरसांगो. सुक्यो मिरसांगो ऑल्सो हांव एड करपाचें हा बट ग्रीन चिलीज हांव मातसो तिखसाण येवपाक लागून लायक यू नो वॉट आय फॉगॉट मेन थिंग सगळ्याकीन इम्पॉर्टंट गायज गार्लीक सामकें डिफिकल्ट जाता जेन्ना नाकशो खावप तेन्ना नेल्स लॉंग नेल्स उपकारना गायज व्हेरी बॅड हांव आतां हें गार्लीक बारीक कातोता आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके हांवें ऑलरेडी गार्लीक बारीक कातोरला ग्रीन चिली रेडी हा एंड ग्रीन चिली बेश्टी लायक तिखसाणी आनी टमॅटो बारीक कातोरला एंड रेड ऑनियन्स हांव म्हाका गोंयकार चडशे ऑब्वियसली आमी हेंवलेच यूज करता पूण हिंगा डिफरंट टायप ऑफ ऑनियन्स मेळटा बट द रेड ऑनियन्स मातशे टेस्टी गायज एंड इट्स फॉलिंग एवरीवेर सो या आतां हांव फोण्ण मारता वीच इज तडका एंड आय विल शो यू गायज मालपेटान म्हाका मातशें करेक्ट केलां आमी नॉर्मली ऑनियन टोमॅटो चिली गार्लीक आनी कितें वस्तू वयतल्यो पळय त्यो दाखयता आनी ताका एक्चुली फोण्ण मारता म्हणटा तडका इज एट दी एंड उचल्यान घालता ते गायज हांव उलयलां जायतें पूण रिकॉर्ड बटन मारपाक विसरलें वाव सो एक सायडीन हांवें उदक दवरला तापोवपाक फॉर दाल एंड तेतून इल्ली ही हल्दी एंड लिटल बीट ऑफ सॉल्ट वयता आनी कांय ना एंड मेक श्योर तूं दाल जेन्ना बॉयल करता तुवें कुकरानूय करूंक जाता आय डोंट नो हाव टू यूज कुकर सो आय एम डुईंग इट इन अ नॉर्मल युटेन्सिल बट कुकरान करून जाता no I like to do it this way malbud use करूंक जाता कुकर but I'm always scared of the cooker so make sure तू ती दाल सारकी बॉयल करूंक जाय like literally तुम्ही I'm telling them that make sure तुम्ही दाल ती सारकी बॉयल कर सारकी ती हे जावंक जाय लायक दिश्टी पडप उपकारना चिकचिकीत not chick like it should Smash. boil so well that you shouldn't be seeing the राउंड पार्टी the shape of the dal basically the melt जावंक जाय basically okay smash जावंक जाय melt जावंक जाय तुका समजता as long as you guys understand what I'm saying basically ती आख्खी boil सारकी जावंक जाय where you shouldn't be able to see the dal's shape that is what I mean so let's get going with the rest of it पहिले घालतली the garlic गार्लीक घातल्या उपरांत आमकां लागता एंड 5 पुरण म्हणटा गायज बट ते 5 पुरण कितें ते तुमी जाणा आसतली थोडी जाणां बेजिकली दीस इज 5 पुरण ओके हितून सासवा आमी हाडटा आनी मागीर एक हितून कोत्ता आनी दोत्ता बिकॉज इट्स इजियर दॅट वे यूज करपाक एंड आय टेल यू वॉट इज इन दीस बट बिफोर द गार्लीक गेट्स बर्न्ड आय एम गोइंग टू पुट दीस आतां आमी हे 5 पुरण हितून ऍड करूया ओके अदमासान घालपाक जाय गायज सो कोंकणीन कितें म्हणटा तें हांव फॉरेन नगो गायज हांव जाणा सासवा कितें पळय तें सो ऑब्वियसली दॅट इज कॉल्ड 5 पुरण म्हणटा तेका एंड दॅट हॅज मिक्स ऑफ फेनिग्रीक क्युमीन kalonji that's called Nigel as well I think black mustard and fennel seeds आता आम्ही गायलो कांदो आम्ही मिक्सिंग करतोय आणि आमचो किचनाचो तापमान वाढलेलो आसा स्वता येता म्हणून तूं म्हाका आल्बर्ट किचनान म्हाज्या बरा कोता येना म्हाका इतलो स्वता येता आनी कोणाक स्वता करतो तुका स्वता न्हू कांदो आणि टोमाट घालून फोण्ण मारता आणि एक सायडीन दाल जाता शिजता सो शिजल्या उपरांत तुमकां दाखयता फोंडान आय डोंट नो वॉट यू कॉल दीस फोंड आमी फोंडू म्हणटा आनी प्लीज म्हाजी कोंकणीची फोकाणां करी नाका हांव एक्चुली बरें उलयतां बट कॅमेरा फुडल्यान हांवें केन्ना कोंकणीन ते भशेन उलोवंक ना सो म्हाका मातशें वियर्ड दिसता कॉन्शियस जाला हांव की लायक उतरां रॉंग जावं उपकारना म्हणून but vlog can I conquering koruna so that's why I'm a little bit funny or sounding weird maybe
आणि एक एकटा म्हाका दिसता की हांव कोंकणीन उतरां नको कळ्ळें एक्चुअली आय नो फ्लुएंट कोंकणी जे भशेन आमी नॉर्मली उलयता बट ब्लॉग स्टार्ट कोताच म्हाजी कोंकणी आवतोडी आनी पोलतोडी जाल्या सो प्लीज डोंट माइंड गायज आता आमी घालया टोमॅटोज बारीक कातरल्या ते टोमॅटोज घालपाचे सो गायज हितून आमी आतां थोडी टीस्पून ऑफ हल्दी पावडर घालूंक जाय अँड चिली पावडर घालपाक जाय गायज टीस्पून तुमच्या अदमासा प्रमाणे तुम्ही घाला तुमकां कितलो तीख जावं त्या प्रमाणे तुम्ही घालूंक जाता आनी एक्स्ट्रा आनी हितूनच हांव घालता ग्रीन चिलीज थोडेशें मीठ अरे वॉट यू कॉल यू नो थोड्यां कडेन ते हें आसता पळय दॅट स्मॅश करता ते ते फोंडांक नो फॉर दीस ते आसत जाल्यार तुम कडेन स्मॅश करपाक आहा तुम कडेन तें जाल्यार दॅट इज द बेस्ट पूण हांव सद्याक दवल्यानूच करता कित्याक टोमाट बीन सारके ब्लेंड जावंक जाय तितून लायक पेस्टूय कहो न्हू बट ऑलमोस्ट लुकींग लायक अ पेस्ट बेजिकली अँड हें जाल्या उपरांत तुमकां दाखयता काय एक सायडीन आमची दालूय शिजता तितून हांवें फकत हल्दी पावडर आनी इल्लें मीठ घायला जे भशेन तुम्ही शिताक घालता तेच भशेन तुम्ही दालाकूय घालपाक जाता रायट सो गायज मालबटान थोडेशे भेंडे खडल्या थोडेशे मीठ आणि मिरची पावडर घालता हांव आनी मालबट आपल्याक कितें करतलो तेका तितून मागीर आनी मसाला घालता आनी तीख करतलो बेजिकली हांव तेका वकोन जाणा ही इज जस्ट कोन मेक थिंग्स मोर स्पायसी आनी म्हाका कडेन ते खावपाक जावचें ना गायज सो तेका लागून हांव थोडेशे म्हाका भाजतले सेपरेट नॉट टू स्पायसी आणि तो आपल्याक सेपरेट करता आमी सो मागीर तुमकां केल्या उपरांत दाखयता गायज आतां आमचें फॉन्ड ऑलरेडी रेडी जाला आमी दाल तितून रोकयतली आनी मागीर मिक्स करतली आनी देन मागीर तुज्यान टेस्ट करूंक जाता मीठ आनीक जाय जाल्यार बट सगळे गायज टेस्ट मेन टेस्ट आसता तो सगळो फोंडाचेर आसता स्पायसी सॉल्ट आनी कितें मसाला एड करूंक जाय अँड 5 पुरणान तो एक फ्लेवर हाडटा एक आनी एक टेस्ट हाडटा गायज सो केन्ना तुमी हे सगळ्यो वस्तू एड करूंक ना थोड्योच केल्या जाल्यार सगळ्यो वस्तू एड करा आनी ट्राय करा आनी मागीर म्हाका सांगा हाव वॉज इट अँड गार्लीक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सगळे बारीक कातोरा गायज बिकॉज ते मागीर फोंडान ब्लेंड जावपाक मातशें इजी म्हाजे मातशें कातरप मातशें मोठें जालां बिकॉज हांव व्हडलें कूक न्हू गायज बट जायत्या तेंपान हांवें रांदलां लास्टाक आमी ह्यो सुक्यो मिरसांगो घालतली नो यप लास्टाक आमी ह्यो सुक्यो मिरसांगो आनी इल्लोहोच तांबडो चिली पावडर घालून मातशें तडका दितली आनी उचलान उतरयतली गायज हांव नको आयज कितें करता सगळो बटन दामनासतना रिकॉर्ड करता आय डोंट नो वॉट्स रॉंग विथ मी सो आमी आतां फोंड ऑलरेडी दाल बेजिकली आमी फोंडान ऑलरेडी घातला आनी मिक्स केला कलर बरो येयला तिखसाण जाय जाल्यार वी कॅन ऑलवेज पूट मागीर लास्टाक आमी सुक्यो तांबड्यो मिरसांगो आनी इल्लो तांबडी चिली पावडर घालून तेजो तडका मारतली तिखसाणी प्रमाणे आमी हितून एड करतली अँड आतां आमच्यान पळोवंक जाता इफ तर आमकां मीठ जाय जाल्यार सगळो फ्लेवर बेजिकली फोंडान आसता गायज फोंड तुमी टेस्ट करूंक जाता रोखोवच्या पयलीं आनी कितें मसाला कितें एड करपाक जाय जाल्यार आनी गार्निश करपाक थोडोसो कोरिएंडर उचल्यान उडयतली एक्चुली हो सुको हारो अँड तेका मॉडिफाय बट आमचें सिंपल जेवण गायज चोडूय ना नुस्तें चिकन जायतें हा बट देन आय डोंट वॉन्ट ईट ऑल ऑफ दॅट I want to have dal, rice, papad, hare and bende fry. We don't want too spicy. 2 teaspoon घायला पुरो आणि तेतून वयतलो मीठ आणि आणि तुमच्या हिंगा तडका मारून आमकडेन धाकटुली कायल आहली गायज विच इज एक्चुअली मेड फॉर तडका बट जाय पळय तेन्ना केन्ना मेळना द चिली पावडराचो कलर मातसो हो दिश्टी पडपाक लागलो न्हू लायक फोमी टायप्स तो मागीर तुमी आखो हितून उडोवपाक जाय ओके लिटल बीट ऑफ कोरिएंडर जस्ट गार्निश करपाक अँड दाल आमची रेडी ओके गायज म्हाका कितें घालता तें दाखय तेंकां तें कितें तो फिश मसाला बट दाखव शो देम
It is I wanted to show that. the Goan fish. गोवन फिश मसाला घालता काय तो सदांच कितें नाल्यार कितें घालून कितें नाल्यार कितें घालून फ्लेवर हाडटा हां Oh, बढिया. बऱ्या ये बरी हा म्हण पास बापाय आणि इल्लोसो हारो हांव टेस्ट करतलें गायस आणि आता आमी जेवया आता आमी जेयतलीं सो तुमकां आमी सोमती फाल्यां मेळटा ओके Okay, bye. नॉट बाय विल सी यू टुमॉरो We'll see you tomorrow. फाल्यां मेवची. फाल्यां मेळची सो गायज आमी एक्चुली झाल्या बरं. मरे हवं नाल्या दिस इज नॉट प्लॅन्ड सो गायज आयज एक्चुली हांव व्लॉग करपाचें आसलें बिकॉज आमी शॉपिंगाक गेलेलीं टेस्कोन आमकां थोड्यो वस्तू जाय आसल्यो जायत्यो. थोड्यो न्हू जायत्यो आनी बेजिकली आमी गेलेलीं थोड्यो ग्रॉसरी शॉपिंग करपाक आनी माजरांचें आमचे भुरग्यांचें माजरांचें म्हणना हांव एक्चुली बट तुमकां कळपाक जाय म्हणून लायक तेंचें जेवण हाडपाक ट्रीट्स एन ऑल काबार जालेलें सो हांवें चिंतलेलें हांव व्लॉग करतलें म्हणून बट हांव चड सीक फील करता सो आय सेड आय वुडंट व्लॉग एंड इट वॉज व्हेरी कोल्ड सारकें थोडा गायज व्हेरी व्हेरी कोल्ड अजुनूय तो आमकां हेवी स्नो पडोंक ना न्हू हय बट दुसरे कडेन जायते कडेन स्नो पडला पूण अजुनूय आमकां हिंगासर हेवी तो स्नो पडोंक ना बट थोडाय चड जाल्या चड आनी सीक हा पळय तेन्ना यू नो तुका सारकी ती फील जाता सो एक्चुली हांव आयज तुमकां दाखोवपाचें आसलें मालबट कितें रांदपाचो आहा तो आनी मालबट आयज मालबट रांदता हांव एक्चुली करपाचें आसलें गायज हेल्प ताका पूण आयज मालबट रांदतलो रांदपाक रेडीमेड सगळें. एंड तो बेजिकली कोत्ता एक्चुली आमी हें हाडलेलें रांदपाक जायना म्हणून आमी टेस्कोन्सान आयज हांव मातशें जायना रांदपाक जाता लायक टायम ना तोय लेट येता हांवूय सीक फील करता कांय करूंक ना चड गायज लेट उठला आनी मातशें भायर वचून येयली शॉपिंग करून सो आमी तें कितें हाडलां कसलें नुस्तें सिबास तेका ते कितें गार्लीक कितें हांवें बेजिकली इट्स रेडी ऑलरेडी फकत तें कितें भाजपाक जाय यू नो तुका आनी कितें फ्लेवर एड करूंक जाय जाल्यार तितून एड करूंक जाता आनी तेच्या बरोबर आमी एक टिल्डाचो एक रायस रेडीमेड रायस इट इज टिल्डाचे पॅकेटां मेळता आनी डिफरंट ब्रँडाचीय मेळता एक्चुली बट टिल्डाचे मातशें फ्लेवर्ड टायप म्हणजे आनी बेटर टेस्टी आसता सो आमी लायक वी आर टायर्ड आनी सीक बीन म्हणून आमी तो रायस पॅकेट हाडला तो ऑलरेडी रेडी आसता कुक्ड आसता फकत ताका गरम करूंक जाय ओयणी आसता एक मात ओयणी आसता बिकॉज लास्ट टायम आमी ट्राय केलेलो इट वॉज व्हेरी लायक सॉल्ट नासलें तितून आनी तुका जाय जाल्यार तितून मागीर कितें सॉल्ट पेपर वडेवर तुका मातसो टेस्टी करपाक जाय जाल्यार तुज्यान कितें करूंक जाता पूण दीस टायम आमी फ्रायड रायस हाडला लास्ट टायम आमी पेरी पेरी रायस ट्राय केलो आनी दीस टायम आमी लेमन एंड कोरिएंडर ऑल्सो आमी ट्राय केला दोनूय ओयणी आनी हे फावट हाडला तरी आसतना आमी एक फ्रायड रायस हाडला सो आमी आनी सिबास फ्रायड रायस न्हू सिबास बास हांव फ्रायड रायस आयकलें इट इज जस्ट अ नॉर्मल डे कांय करपाकूय जावंक ना बिकॉज हांव अजुनूय बरें ना सो आय थॉट आय वील एंड द व्लॉग तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान मेवता बिकॉज आमी फाल्यां आमच्या भुरग्यांक बेजिकली फर बेबीज तांकां डॉक्टरा कडेन बेजिकली वेटा कडेन व्हरपाक जाय बिकॉज तेंचो ऑलरेडी टायम जाला आमकां ऑलरेडी मेसेज येयल्या दॅट बी एंड बेला नीड्स अ चॅकअप डन अगेन आनी बेलाक तेजें वॅक्सिनेशन उरलां एक थर्ड वॅक्सीन उरलां सो तें वील गेट इट डन आनी बियाक चॅकअप करपाक वतली सो तुमकां हांव त्या ब्लॉगान मेवतलें आमी दोगांय बेजिकली वीथ फर बेबीज सो इतल्यान हांव व्लॉग एंड करता सोजमोता तुमकां सोजमोता म्हाका येवतर लायक जाला सोजमोता तुमकां हो व्लॉग लायक जाला आसतलो कोंकणीन वी थॉट इट वूड बी फन सो आमी ट्राय करपाक केलो कुकींग व्लॉग वॉज मातसो मेस हांवें हे फावट मातशें फ्लुएंटली आतां उलयता मे बी 1-2-3 व्हिडियो करपाक लागले जाल्यार आनी फ्लुएंटली कॉन्शियस जावचें ना बेजिकली हांव बट इतल्यान हांव व्लॉग हो एंड करता सोजमोता तुमकां लायक जाला आसतलो लायक जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा आनी तुमकां कितें ह्या व्लॉगान लायक जाला तें कमेंट करा आनी आमकां सांगा आनी प्लीज शेअर करा विथ युअर फॅमिली आनी फ्रेंड्स जाय जाल्यारूय सांगा सो वी कॅन ऑल्सो डू दॅट अँड थँक्यू व्हेरी मच आनी हांव तुमकां मेवता नेक्स्ट व्लॉगान अंटील देन बाय बेलाक कितें केलां तें Hi. What is this? बेला
दादा स्वता येता तुका आणि गायज हे बेस्ट हिंगा रावंक ना फ्लॅश लायट चड पडली तेजेर सॉरी मा बेबी हे बेस्ट हिंगा रावंक ना गायज तेका आतां जाय ट्रीट्स तांकां आतां जाय ट्रीट्स पळया रेडी आसली ती बालबेटा बरा किचनान केन्नाय रावना तो रांदता तेन्ना कित्याक केन्नाय हें वॉश बी केलेलो आसता आणि आयजूय केला बट आतां कितें करूया यू नो मोग वॉट एवर